दिवचलच्या काल भैरव बॉयज क्लबान आयोजन केल्ल्या क्रिकेट टुर्नामेंटान दिवचलच्या तातो 11 टीमीक हारून मुरगांव वास्कोच्या वास्को इंडियन्स टीमीन जैत मेळयलें. बरें दिसता आयज ही आमकां ट्रॉफी मेळिल्ली आहा, कित्याक हो टुर्नामेंट तेंच्यांनी काजारे आकोरीन चालू केल्लो आनी 15 वर्सां जालीं ते हो टुर्नामेंट करून घडोवन हाडटा आनी आमकां 5 वर्सां जालीं ते आपयताले आनी आमकां खूब बरें दिसलें की आमी ह्या टुर्नामेंटाक हांगा येता आनी आमी क्रिकेट खेळटा. तशेंच आमी 4 वर्सां हारताले तरी पूण आमकां ते आपयताले की तुमी येवपाकूच जाय आनी ही ट्रॉफी तुमी घेवन वचपाक जाय आनी आयज आमी ही ट्रॉफी जिखलेली आसा. सो हांव थँक्यू व्हेरी मच प्रणेश गांवकर आनी ते बॉयज जेंच्यांनी आमकां आपयले. तशेंच आमी ही पिढी जी क्रिकेट टुर्नामेंटाची हे आहा ती आमी फुडें कंटिन्यू करपाक जाय आनी आमी बी तांकां आपयतले. तेंच्यांनी अशेंच उमेदीन आमच्या वास्को येवपाचे आमच्या टुर्नामेंटाक आनी ही जी टुर्नामेंट कंटिन्यू दवरचे आमच्या फुडले पिढी पर्यंत भुरग्यांक खेळोंक. हो टुर्नामेंट आमी लास्ट आतां 15 इयर्स ऑर्गनायज करता. एक्चुअली आमी हो पयलीं म्हणजे गेट टुगेदर केल्लो, म्हणजे आमचे जे काजारी भुरग्यां आंकवार वाडे वयले तेंच्या खातीर, म्हणजे एक हितून युनिटी कशी उरता भुरग्यांची. सो तो म्हाजो उद्देश आसलो. सो मागीर कितें जालें की आमचे भुरगे वास्को जे आमचे पयलीं विशाल बाब आनी कोण कोण खूब जाण आमचे टिमींग खेळटाले KBC म्हणून. KBC म्हणून क्लब फॉर्म आसलो पयलीं. सो ते सगळे शिफ्ट पाडले. खंय बिट्टोणा पावले, कोण काणकोणा पावले, कोण वास्को पावले, कोण कलांगूट पावले. सो मागीर हांवें कितें चिंतलें की सगळ्यांक घेवन परत हो एक टुर्नामेंट आमी परत साजरो करुया. सो म्हणून हांवें आतां लीग कशें स्टार्ट केला. हे लास्ट आतां 4 वर्सां जालीं लीग स्टार्ट करता. काजारी आंकवारी आमी पयलीं आसली 15 वर्सां आनी हितूनूच आमी हे लीग चालू आसतना 2-3 मॅची आमच्यो काजारी आंकवारीच्यो जाता.